गोंय स्वयंपूर्ण आणि आत्मनिर्भर करपाक दर एकल्यान हातभार लावचो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। स्वयंपूर्ण चवथीच्या बाजाराचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्र्यान सांगलें, गोंय सरकाराच्या आदारान सांखळे कदंबा बस स्टँडाचेर भरिल्ल्या ह्या बाजारांत स्वयंपूर्ण चवथीच्या बाजारांत 32 स्टॉल्स घाल्यात। मजगतीं राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत चवथीचे बाजार भरल्यात अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। बघता आमच्यो सगळ्यो महिला भगिनी या स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजाराच्या निमित्तान चवथीक लागपी सामान जे आपूण घरा कडेन तयार करून वेगवेगळ्या खाद्य पदार्थापासून ते वेगवेगळे चवथीक लागपी हार फुलां हे सगळे स्वताहून तयार करून ह्या बाजारात आज प्रेजेंट केल्ले आसा। सगळ्या लोकांनी गोंयभर आसलेल्या स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजाराक भेट दिवची आनी सुदोदीत आमी गोंयकारपणाच्यो गजाली सांगता जाल्यार आमीच जर ह्या स्वयंपूर्ण बाजाराक सपोर्ट केलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या अर्थात लोक स्वयंपूर्ण जावपाक सुरवात जातली। गोंय सरकारान घेतलेलो हो बरो इनिशिएटीव आसा। ह्या निमित्तान आमची एक स्टेप आमी फुडें वता। आमी जशें म्हणटा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी, फिशिकल्चर आनी आतां हँडीक्राफ्ट आनी इतर आयटमांनीय बी आमी लोकांक फुडें हाडपाचो प्रयत्न करता। निश्चित रित्या ह्या चवथीच्या बाजाराच्या निमित्तान अशा पद्दतीचे लोकांनी तांकां प्रतिसाद दिवचो, तांच्या कडल्यान खरेदी करची, गोंयभर सगळ्या बाजारांतल्यान खरेदी करची आनी लोकांक सहकार्य करचें। मागीर चवथ आसतली, दिवाळी आसतली, क्रिसमस आसतली, अशा निमित्तान आमकां अशा पद्दतीचे बाजार मेंटेन करपा खातीर बरें जातलें। त्या निमित्तान गोंयांतल्या मोठ्या प्रमाणात उत्सवाच्या निमित्तान जावपी खरेदी लोकांनी ह्या सगळ्या स्वयंपूर्ण बाजारांतल्यान करची।